and you have an excellent scientist and professionals in India. So the whole aim is to share views, to share knowledge, in order, at the end of the day, to elevate the farmers' prosperity and livelihood. Taking in consideration Sri Narendra Modi vision of Viksit Bharat 2047, this project is in light of his vision. We are bringing the future to present. Thank you for inviting us. We promise you that since that we are results oriented, all our aim is to reach here to the stage in which Goa will be self-sufficient of vegetables and flowers and quality seedlings. You will not have to import those inputs from other states. And my colleague, Daniel Haddad, the agronomist, will elaborate. So, Dio Boro, Dio Barre Kuru. Thank you for your introduction and introduction once. Thank you. Next, I also request Mr. Daniel Haddad to kindly address the gathering. Deo Boro Isium, Honorable Chief Minister, Honorable Secretary of Agriculture, and Honorable Director of Agriculture. I'm very happy to be here, and thank you for the hospitality. By the way, very good, very nice hospitality. I was sent here by Mashab, the Israeli Agency of International Cooperation, in the name of the people of Israel, as to express our deep friendship, hundreds of years of friendship between the Indian nation and the Jewish nation. And we're here to share knowledge, to bring for our decade, not only me, before me, decades of accumulated knowledge in modern agriculture, and to find a way to apply it here. As Mr. Rubinstein say, we cannot copy and paste. Even in India, by the way, you cannot take, if you take a poly house made for northern states of India and would try to put it here, it will not work. It's not only to bring the technology, you have to adjust it, and you have to apply and change some practices that required, and this is what we try to do here. Fortunately, we have a very good local team here, Mr. Dasai G and Madam Gauri, very professional and very serious team. And I'm very optimistic for the results of this center. And thank you very much again. Deo Bare Kuru. आज हांगासर रोपांचे वाटप जातलें जे इंडो इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स हाच्या अंतर्गत जे कॉर्डर फार्मर्सर जे रोपांची तयार जाल्या उत्पत्ती जाल्या तांचे हांगासर कांय शेतकऱ्यांक हे वाटप करपाक केलें वता मदेस्त मुखेल उद्देश आसता की हांव तांची नांवां घेता तांच्यांनी तशें मुखार येवन ह्या रोपांचो स्वीकार करचो ही रोपां आहा ती वॉशिंग आणि म्हणजेच ड्रमस्टिक आणि मेरीगोल्ड ह्या झाडांची रोपां आसा हांव मागता आनी शेतकऱ्यांनी मुखार येवचें सगळ्यात पयलीं हांव आपयता सिल्वेस्टर कार्डोजो आंद्रे अल्मेदा आकाश डिसोजा Marina Carvalho, Father Anthony De Cruz, Father Raimondo Montero, Madhavi Kavas, Moses Montero, Choli हे तालुक्यातून आयले विजय कुमार नाटेकर, राधा परब, सुनील फळ, शिल्पेश उर्फ सकाराम परब आणि स्नेहा सत्यवान परब.
मटेरियलच्या क्वालिटी सांभाळून सायंटिफिक कल्टिवेशन आणि लोकल प्रोडक्शन ह्याच्या माध्यमांतल्यान शेतकऱ्यांक उन्नतीकडे वचपा खातीर ही कार्यावळ आसा आणि तातूंतल्यान खंयचो तरी गोंयचो शेतकार हो समृद्ध जावपा खातीर ही कार्यावळ राबयली वता. आणि ह्या उपरांत सबमिशन ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट जो आशय पत्र आसा वॉटर कन्झर्वेशन हाच्या खातीर आणि हो एक प्रोजेक्ट ताचे जे मानेस्त मंत्र्यांक सुपूर्द करता. आशय पत्र जे आसा तातूंतल्यान उदकाची बचत, जलसंसाधन आणि तातूंतल्यान गोंयक जावपी फायदो हाचे सगळे सविस्तर आदल्या आशय पत्रांतल्यान मांडणी केल्ली आसा, ताचे सुपूर्द केल्ले आसा. आणि ह्या उपरांत हांव मानेस्त मुखेलमंत्र्यां कडेन मागता की तांच्यांनी आयच्या ह्या मंडपान जे आमचे जे लोक आसा, शेतकार आसा, मिडिया आसा, हांकां तुमची उतरां हांच्या मुखार तुमची उतरां दवरची. समेस्तांक येवकार. आयच्या इंडो इज्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर द व्हेजिटेबल अँड फ्लावर या सेंटराच्या वतीन आज जे मेरीगोल्ड म्हणजे रोजाचे रोपे डिस्ट्रीब्युशन आणि मस्काचे रोपे डिस्ट्रीब्युशन या खाशेल्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे सेक्रेटरी बाब निखिल देसाय. त्याच बरोबर माशाव इज्रायल एजन्सी हाजे उरी रुग्णीस टीम आणि त्याच बरोबर इज्रायलचे खासा करून डेनिया हेडार व्हेजिटेबल अँड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन ऑफ द एक्सपर्ट माशाव एम्बसी ऑफ इज्रायल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर म्हणजे समोर आशिल्ले म्हणजे पत्रकार मित्र आणि शेतकार भाव आणि भयणानो. सगळ्यात पयली तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन, कारण आमच्या ENCच्या या ऑडिटोरियमात या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सिडलिंग डिस्ट्रीब्युशनाचा कार्यक्रम पणजेंतल्या कॅपिटल सिटीत आम्ही हांगासर आयोजित केला. फोंडार हांगासर इंडो इज्रायल सेंटर हे एस्टाब्लिश करून फाटले 1 वर्स कंप्लीट जाले आणि आताच तुम्ही व्हिडिओचेर कशा पद्दतीन इंडो इज्रायल सेंटर फोंडार हे चलता हे तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयले. ही टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया खर्च करून आम्ही फोंडार हांगासर ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश केली. ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें तर आमच्या गोंयकार भाव भयणी जे शेतकार आपले शेत लावपाक सोदता, गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, तांकां क्वॉलिटी सिडलिंग्स मेळप म्हणजे क्वॉलिटी रोंपे मेळप हे गरजेचें आसा. जो पर्यंत क्वॉलिटी रोंपे मेळचे ना तो पर्यंत प्रोडक्शन बरें जावचें ना, तो पर्यंत शेतकार जाल्यार खंयच्या तरी एखाद्या नर्सरींतल्यान 4 रोंपे घेतले, रोयले आणि तो येता आसतना खंय तरी आमच्या सायडीन आसलेल्या स्टेटींतल्यान ते घेवन येता. रोगराई असलेले रोंपे अजूनही स्टेटीत एंटर जाता आणि ती रोगराई अजूनही बी आमच्या स्टेटीत पसरता. आमकां बरेचशे फावटी हातूंतली म्हणजे टेक्निकल नॉलेज ही आमकां नासल्या कारणान कोणी जो नर्सरींतल्यान रोंपे घेवन येता ते आमी विकत घेयत आसता आणि तातूंतल्यान खरी रोगराई ही फक्त मनशाच्याच बाबतींत नासता तर ती झाडां पेडाच्या बाबतींतूय आसता, जनावरांच्या बाबतींतूय आसता. द सेम थिंग हे अशा नर्सरींतल्यान सगळ्या पर्यंत वता. गव्हर्नमेंटान फाटल्या 2 वर्सां पयलीं डिसिजन घेतलें आणि इंडो इज्रायल सेंटर फोंडार हांवें एस्टाब्लिश केलें. हांव स्वता फोंडार वचून हे इंडो इज्रायल सेंटर पळयलां. तांचे एक्सपर्ट टायम टू टायम तांची नॉलेज शेअर करपा खातीर आमचे कडेन आसा आनी आमची पुराय टीम ही फोंडार ह्या फार्माचेर काम करता. हांव तांचें अभिनंदन करता. तांचे खातीर येता ताळयो वाजया. पयल्या सेंटरात आज आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय, हय गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिसिकल्चर ह्या सगळ्याच्या बाबतीत गोंय जर आमकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रयोग करून पळोवचें पडटलें, तेन्नाच हें जावपाक शकता. गोंय हॉर्टिकल्चर ती आमकां करून दाखयला. आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन जेन्ना शेतकऱ्यांक भाजी लावपा खातीर प्रमोट केली
तुम्ही लायिल्ली भाजी आम्ही स्वतः विकत घेता हे जेन्ना तांकां सांगलें आणि एश्युअर्ड प्रायस दिवपाचे जेन्ना एश्युरन्स दिले ताज्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी भाजी लावपाक सुरवात केली. माझे तर अजूनही म्हणणें आसा की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान उरलेले जे गोंयांत अजूनही प्रॉडक्ट जे विकत घेयना ते अजूनही विकत घेवचे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात अनेक शेतकऱ्यांक या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या वाटेन त्यांनी हाडचे जेणे करून आमकां अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे मार्केटात हाडपा खातीर बरे पडटले. आमी मोठ्या अभिमानान सांगूं येता की हय गोंयांत जावपी आमी ऑर्गेनीक शेती जी आसा ती गोंयांतूच करपाक शकता बायींग करता. आमी कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया दिका 10 रुपया दिना काय करता आमी. आमी जी क्वॉलिटी खंयची ती खंयच्यान हाडल्या हें कोण विचारना. ओके आणि बऱ्याच शोरुमान वता आणि त्यांनी थंयसर जर 400 म्हणजे त्यांनी जर 4,000चो लेबल लायिल्लो आसत 4,000 रुपया पे करता आणि तो शर्ट घेता आणि येता. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गेनिंग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आणि पॅन्ट आणि साडी आणि हे घालतले तो आमी ब्रँड पळयता आणि ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू ती घालूनय आमकां बरें दिसता. ओके बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आणि ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून माझे तर म्हणणें आहा की गोवा फ्रेश ह्या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसांच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय ते खंय पिकता ते शेतकरी कोण हे कळपाक जाय म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांत ते आमी खावपाक जाय आणि ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागतले. आमी दुयेंस जाल्या उपरांत ते कित्याक जाले हे सोदपाक सुरवात करता पण ते दुयेंस जावचेच न्ही म्हणून आमी क्वॉलिटी खावपाक सुरवात करचे आणि ते जर जमता आसत जाल्यार गोंयांत गांवांत रावपी लोकांनी हे व्हेजिटेबल्स आपूण लावपाक सुरवात जर केले तर ताजो खूब बरो मोठो उपयोग जावपाक शकता. हांवें फाटलेच फावटी हांवें उल्लेख करता आसतना दुदयाचो उल्लेख केलो. आमी पळयता की गोंयांतल्या कंप्लिटली गांवांनी जावपी व्हेजिटेबल्स ही आमी सगळ्या जाणांनी दुर्लक्षीत केल्ली आहा आणि आमी भायल्या मार्केटांतल्यान येवपी भाजी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात खावपाक सुरवात केल्ली आहा. पण ती भाजी ते खंय लायता ताका कितले सारे घालता आणि ताका कसलें कल्टिवेशन हेचेर आमी केन्ना विचारूय करूंक ना. आमी विचारूय करिना. तो जो तो भायली म्हणजे बेळगांवांतल्यान येवन हांगा जर घेवन बसता पळय न्ही ताच्या वांगडा बार्गेनिंग करता 20 रुपयाची म्हटल्यार 10 रुपयान दी म्हणटा आणि हाडून आमी ती खायत आसता. ताची म्हाजी समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की क्वॉलिटी प्रॉडक्ट खावपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी स्वता रोवपाक सुरवात करची. ना जाल्यार गोंयकार आमचो भाव भयण जे लायता ताच्या कडल्यान विकत घेवपाक सुरवात करची. ताच्या कडेन बार्गेनिंग करचें न्ही कारण तो लायता तो रोखता. कारण आमी जशें मॉलान गेल्या उपरांत बार्गेनिंग करिना भाज्येकारा कडेन गेल्या उपरांत बार्गेनिंग करपाचें बंद करा कारण निदान तो अन्नदाता आसा म्हणून म्हाका दिसता हें करप गरजेचें आसा. आमी हे सगळें करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत हे आतां आमी गोवा फ्रेश हो प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे गोवा ऑर्गेनीक हे प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. शेतकऱ्याक तो प्रोडक्शन करता पासून तो मार्केटात हाडी पर्यंत एकदा जर QR कोड स्कॅनिंग केले जाल्यार तेजो फार्मर कोण हो सुद्दां आमकां इन फ्युचर कळटलो. म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी हाच्या कडेन शेतकऱ्यांनीय बी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून पळोवची. तुमी जर बरे प्रॉडक्ट दिवपाक लागले जाल्यार लोक घेवपी तयार आसा फक्त ताच्या खातीर आमकां प्रमोट करपाक सुरवात करपाक जाय. आयची इनिशिएटीव दी मेरी गोल्ड म्हणजे रोजां सातत्यान आमी दसरो आनी दिवाळेक खूब मोठ्या प्रमाणात वापरता पण आमी पळयताले की दसरो आनी दिवाळेक येवपी रोजां कोट्यांनी रुपया आमी आमच्या सायडीच्या स्टेटींनी 2 दिसाच्या खातीरय दिताले. पण तीच जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हांगा लावपाक सुरवात केली म्हाका दिसता आमी 12 लाख रोंपे हे फावटी डिस्ट्रीब्यूट करता. आत्तां आमी 12 लाख रोंपे जर डिस्ट्रीब्यूट करता आसत जाल्यार कमीत कमी 1 कोटी रुपया आमचे शेतकरी कमोवपाक शकतले. फक्त तांच्यांनी व्यवस्थीत रित्या ते लावपाक जाय आणि ती मार्केटान हाडपाक जाय आणि ताका लागून तांच्यांनी जर व्यवस्थीत रित्या फुडले 3 म्हयने ताचेर जर ते काम करपाक शकले जाल्यार निदान 1 कोटी रुपया गोंयच्या फार्मराक हो मेळूंक शकता. आमी जे पळयता ती फक्त रोजां म्हणून पळोवं नाकात तर पयशे म्हणून पळयात आणि ते पयशे म्हणून पळोवपाची गरज आसा. कारण ना जाल्यार गोंयचो शेतकार म्हणजे हाज्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार दिस इज अ बीग आनी व्हडली इनिशिएटीव करपाक काय हरकत ना. अशा पद्दतीन आमी म्हणटा की प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी आनी मार्केट हाजो जर सगळ्याचो विचार केलो जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचे इन्कम मेळूंक शकता. म्हणून इंडो इज्रायल हांच्या बरोबर आमी टायअप केला. आता निखिल बाब उलयता आसतना म्हणजे वॉटर कन्झर्वेशना पासून आमी कमीत कमी खर्चात कशें करपाक शकता हे खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी सांगलें.
प्रॅक्टिकली सायटीर गेल्या उपरांत कळटा की आनीक कसल्या पद्दतीची फुलां तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत लॅक्स ऑफ रुपीजची फुलां ही लॅक्स न्ही क्रोड्स ऑफ रुपीजची फुलां ही डेली गोंयांत येता क्रोड्स ऑफ रुपीजची आणि विशेष करून विजीट कम फ्रॉम द बेंगलोर हांगासल्यान येता बट तीच फुलां जर आमी गोवन फुलां खूब मोठ्या प्रमाणात जाता बट ताका आमी मार्केटेबल करिना किंवा तेजें प्रोडक्शन मार्केटान जाय तितकें करिना तें जर आमी करपाक शकले जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे आमच्या गोंयच्या फार्मरांक दिवपाक शकतले हांव पळयतां की आमचे ICR आसा हांच्यानी हें मार्केटींग कशें करप किंवा मार्केटेबल फ्लावर्स खंयची रोवप हाज्या खातीरूय ते टायम टू टायम मार्गदर्शन करीत आसता आमच्या ZDOनी अशा पद्दतीन म्हणजे शेतकऱ्यांकूय प्रमोट करचें आणि खंयची फुलां आनी फळां ही आमी मार्केट डेली करपाक शकतले हाजेर जर भर दिलो आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन आनी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकता ताच्या खातीरूय बी म्हणजे आमी सातत्यान म्हणजे बायर सेलर मीट हेय बी घडोवन हाडच्यो पडटा म्हणजे त्यो हाडपूय गरजेचें आसा तर हांव सातत्यान म्हणजे आमच्या दत्तवाडीच्या देवळात जी फुलां विकता जर रोजाची तिका विचारात ही फुलां तुवें खंयच्यान हाडली ती म्हणटा बाबा हांवें मरे म्हाका पणजेच्यान म्हणटा ती एक फुलाचो पाटलो बशीर येता म्हाका सांखळे देवयता आनी मागीर हांव गुंत्ता म्हणटा ती आतां पणजेच्यान आनी ताका पणजेच्यान कोणी दिलो तो म्हणटा बेंगलोरच्यान पणजे येयली आनी पणजेच्यान ती सांखळे पावली आतां सांखळे फुलां काम शकना काय म्हणजे तिका एक फुलां ती कितें पयशे दिनात तर एका पाटल्या खातीर ती तिचे 500-600 रुपया दिवपाचे ते दितात आनी गोंयचो फार्मरान जर लायले जाल्यार ताका 500-600 दिवचे ताका दितलीच ती सो आफ्टर ऑल आमकां हे कोऑर्डिनेशन कशें करप हे जर कोऑर्डिनेशन म्हाका दिसता ZDO वॉन्ट्स टू टेक द इनिशिएटीव आनी तेणी कोण लायता आनी कोण विकता हांकां एकत्र मेळोवचें पडटलें तेन्ना इट इज पॉसिबल जातलो जाल्यार लायता तो कितें म्हणटा म्हाजी फुलां कोण विकतीच व्हरना म्हणून हांव लावपाक पावना ताची हो जो म्हटला बायर सेलर बीट हो करपाक जाय कारण लायता तो देवळा कडेन फुलां विकिना देवळा कडेन विकपी वेगळो आहा तेका जर आमी एकत्र मेळयलो हांव सांगता तर तांकां खरें दिसलें म्हणून सांगलें हांवें की हांव प्रॅक्टिकली उलयतां कारण हांवें सातत्यान डे टू डे लायफांतल्यान पळयतां आनी म्हणून म्हाका दिसता हे सगळें हे जर करीत जाल्यार गव्हर्मेंट अशा पद्दतीची जी टॅक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजो जो उपयोग करता पळय हाजो उपयोग सामान्य शेतकऱ्याक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयोग आसा आमी अमृतकाल पॉलिसी एग्रीकल्चर बी लॉन्च केली आनी लॉन्च केल्या उपरांत आमी म्हटलां की फुडल्या 90 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यान हातात घेतात 4 दिसां पयलीं ICRान तेजे आमी लॉन्च केला वेगवेगळ्या शेतकारां वांगडा उलयतले दुधकारां वांगडा उलयतले आमी नुस्तेकारां वांगडा उलयतले सगळ्या वांगडा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान हांव पर्सनली उलयत आसा जेणे करून तांकां प्रत्येकाक ताजो फायदो मेळपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीचे कार्यक्रम हे सातत्यान घडोवन येता म्हणून कार्यक्रम जरी ल्हान जालो जाल्यार तो शेतकऱ्यांक कितलो फायदो जातलो हाजो विचार हांव सातत्यान मुख्यमंत्री म्हणून करता आनी म्हणून तर अशा पद्दतीच्या ल्हानशा कार्यक्रमांत सुद्दां हांव पार्टिसिपेट जावन ते लोकां पर्यंत वयतलो हांव एप्रिशिएट करता म्हणजे पयलींच्या ICRाच्या एका कार्यक्रमांतल्यान हांवें फिमेल कुल्ली ही उदकान सोडा इतकें फक्त अपील केलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या सगळ्या नुस्तेकार भाव आनी भयणींनी कुल्ली धरली काय ते पळोवपाक लागले ती मेल काय फिमेल ती आनी ती पळयना फुडें जर तांकां रेड कलर दिसले जाल्यार सगळे नुस्तेकार भाव ती परत सोडपाक लागला म्हाका म्हणटा तो स्कीम काडच्या पयलीं म्हणजे इतलो अवेरनेस इतलो शेतकारांच्या मदीं आसा त्या खातीर म्हणलें म्हाका दिसूंक लागलें की इतले सेन्सिटीव नुस्तेकार आमचे आसतले कितलेशेच जाणां भुरग्यांनी कुल्ली पळोवन पळोवन ते पळोवन पळोवन सोडपाक लागला सगळे आपलो व्हिडिओ अपलोड करपाक लागला हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता की अशा पद्दतीन आमी कॉपरेटीव जर काम करपाक शकले सगळे एकत्र येवन काम करपाक शकले खऱ्या अर्थात आमकां तो बदल दिसपाक जाय तो बदल दिसपाक शकतलो आमी सातत्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वप्न आमी पळयता विकसीत भारताचें आमी स्वप्न पळयता ह्या ल्हान ल्हान गजालींतल्यानूच विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा जावपाक शकता हांव एप्रिशिएट करता एका धाकल्या भुरग्याचो व्हिडिओ पळयलो इज जस्ट 12 year old आनी तेणी पळयलो ती कुल्ली आनी म्हणालो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगला म्हणून एक कुल्ली म्हणाला आपूण सोडटा खावचाना म्हणपाक सोडून दिली कुल्ली दिस इज एप्रिशिएट म्हणजे हांव त्या भुरग्याक सुद्दां खरोखर तेजें खूब अभिनंदन करता जाल्यार कुल्ली मेळ्ळी काय कोण सोडिनासलो 1 किलो किल्ली आनी कोण सोडटलो म्हणून बरे पयशे मेळटले म्हणटलो तेजे 1000-1500 रुपया कोणीय दितलो बट एप्रिशिएट करपाक जाय की ती परत सोडप म्हणजे तिच्या कुल्लेच्या पोटांत 10 लाख तांतयां तितून ती 2% जरी जगली जाल्यार फुडल्या पिळये खातीर दिवपाक शकता म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक अपील करता आतां जर आमी ऑर्गेनीक करपाक लागले आतां जर आमी प्राकृतीक शेती करपाक लागली जाल्यार फुडली पिढी
त्या खातीर आमी कितें तरी जमीन ही टिकोवन दवरपाक शकतले. म्हणून आमी जे म्हणटा की गोमय किंवा बाकीचे खत हे वापरप हाजेर आमी भर दिवपाची गरज आसा. आत्तां आमी काजी आसतले, फणस आसतले, हे सगळे गोंयांत 100% ऑर्गेनीक आसा. पण उरलेले हे ऑर्गेनीक करपा खातीर सुद्दां आमचो सगळ्यांचो हातभार हो आसप हो गरजेचो आसा. ताका लागूनच हांव आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एसोसिएशन हांच्यानी खूब मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटीव घेतलो. हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. हांव म्हजो तर अपील करता फॉर द वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप. आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात. हांच्यानी गांवांत आसलेली पडीक शेती लागवडी खातीर घेवची. ही लागवडी खातीर लाख शेती जी आहा पळय ही पडीक आसा, बेश्टी पडून आसा. म्हणजे आमी भितर फॉडर जरी लायलो जाल्यार लॅक्स ऑफ रुपीज आमी अर्न करतले. लॅक्स ऑफ रुपीज. हांव आयजूय परत सांगता, आमकां शेता खातीर लागपी फॉडर हो खूब मोठ्या प्रमाणात लागता. ताका जाय ती टेक्नॉलॉजी म्हणजे दे आर ऑल्सो रेडी टू शेअर ओके फॉर दॅट टेक्नॉलॉजी. किंवा आमी अजून ती बाकीचो हेल्प आमच्या डिपार्टमेंटान जावपाक शकता. आमी हे जर करपाक शकले जाल्यार आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पयशे हे आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक दिवपाक शकतले. हांव समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की तुमी ग्रो करता ते लोकल करात. म्हणजे लावपाचे लोकल लायात, प्रोसेस करता ते सगळे आमी जर लोकल प्रोड्यूस प्रोसेस करपाक लागले, मार्केट आमचे लोकल प्रॉडक्ट मार्केट करपाक लागले आनी आमी विकत घेता ते सुद्दां लोकल शेतकाऱ्यां कडल्यान घेवपाक लागले जाल्यार ताका फायदो आमी करून दिवपाक शकतले. 5 पयशे सवाय मेळटा म्हणून भायले घेवं नाकात, कारण तेजें प्रोडक्शन खंय जालां हें आमकां खबर ना. शेवटी आमी तें खाता. म्हणून हांवें म्हटलां की आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक प्रमोट करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करपाची गरज आसा. हांव मागता की चडांत चड फार्मर्स आमचे शेतकार हे कल्टिवेशनाक येवचे, तेंच्यांनी चडांत चड पिकावळ घेवची आनी चडांत चड ते प्रॉडक्ट हे सगळे मार्केटांत हाडचे. आनी हेच हाडले आसत जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केट हे जर आमी मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान शेतकार हो एंटरप्रिनर जावपाक जाय. म्हणजे तो फक्त शेतकार न उरता ताका आमी म्हणटा की तो स्वताचो बिझनेस करपी एखादो बिझनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट ताका म्हणपाक जाय. म्हणून अशा पद्दतीन त्यांनी फुडें येवपाची गरज आसा. आनी ते जर केले जाल्यार दिसान दीस गोंयांत प्रत्येक गोष्टीचो डिमांड वाडत आसा, कमी जायना. मागीर तो नुस्तें आसतलें, दूद आसतलें, फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं, सगळ्या गोष्टीचो डिमांड डे बाय डे वाडत आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात ज्या ज्या जाग्यार 5 स्टार हॉटेल्स परत तुझे इव्हेंट हे जाता त्याची दिसान दीस प्रत्येक गोष्टीचो डिमांड वाडटा. त्याचे प्रोडक्शन गोंयांत कशें जातलें हाजो विचार म्हाका दिसता आमच्या खासा करून ZDO आनी तेची जी नवीन टीम आसा हांच्यानी करपाक सुरवात करचो. ते जर आमी केले जाल्यारूय बी आमी हे सगळे शेतकाऱ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकतले. Once again, I am congratulating for the Mashaw and Israel Indo-Israel for coordination. And although you are guiding us for our agriculture department for last more than 2 years for the quality productions, you people are helping. In long run, our vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to joint partnership between the Israel and India, it will go continue in the agriculture sector. It is a promise from my side as the Chief Minister of the Goa. I will always be there with you people. To whatever the technology you people will share, will pass on to our farmers for the more and more productions and the quality productions. परत एकदा हांव तुमच्या ह्या आयच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक सगळ्यांचे अभिनंदन करता. बट जितक्या जाणांनी आमचे रोंपे घेतले तितक्या जाणांनी आपूण पयशे कितले कमयले हे मात आमकां सांगपाक जाय. ना हांवें रोजा कडल्यान शेजाऱ्याक बेश्टीच दिली हे म्हणपा खातीर ना. म्हाजें सरळ म्हणणें आहा, आयज रोजाचे रोंपे व्हरता त्या प्रत्येकान आमकां सांगचें की हय म्हाका 50,000 रुपयाचो इन्कम जालो, म्हाका 40,000 रुपयाचो इन्कम जालो, हो आमच्या ZDO कडेन कळोवचो. जेणे करून म्हाका डायरेक्टरान दिवाळी आनी दसरो जाल्या उपरांत सांगचें 12 लाख रोंपे आमी दिले, तातूंतल्यान आमकां हो इन्कम आमच्या शेतकऱ्यांक जालो हो कळपाक जाय. तेन्ना तो म्हाज्या खातीर हो आनंदाचो क्षण आसतलो. कारण शेतकऱ्याच्या बोल्सान पयशे पावप हे म्हाज्या खातीर म्हत्वाचें आसता. म्हणून हो सगळो अट्टास आसा. हांव परत एकदा सगळ्या शेतकऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही मुद्दामून पणजे आयले ह्या कार्यक्रमाक पार्टिसिपेट जाले. स्पेशली थँक्स फॉर द यू पीपल ऑल द वे you both of you have joined for this program, although you are working in the Kodar with our organization. Once again, thanks from the government of Goa. Thank you very much. त्यांचा हो उर्बेभरीत आवाज आणि त्यांच्यानी तन्मयतेन मारिल्लो स्वयंपूर्ण गोवा लोकल फॉर वोकल यांच्या माध्यमांतल्यान तो जो आवाज आसा तो प्रत्येक गोंयकाराकडे पावपाची गरज आसा. कारण आयज आमचें गोंय स्वतंत्र आसा, पूण खंय तरी स्वयंपूर्ण गोंय जावप हें भोव गरजेचें आसा. आनी तातूंतल्यान
बघता असताना आमचे संचालक शेती खात्याचे संचालक श्री चंद्रास देसाई सर यांच्याकडे बघताय की त्यांच्यानी उपकाराचे उल्लेख करचे हांव पयलीं सुरवातेक आमचे ऑनरेबल चीफ